Pauroning Benino, Tumkan Sumistan, Yamisacha, Balidanak, Maya Magaso, Yukar, and his Swagat. Yamisache, Tesau Yapariasa, Yamistila, Ester Philomena Akthar, Ni Kulaso, Ticha Athma Jyothi Ashram Ticha Kutmachani, Pratik Zone, Muhammad Anif Akthar, and Ticha Kutmachani. So we extend a hearty welcome to each one of you for this month's mind remembrance mass for the soul of our dear Ester Philomena Akthar ni Kulaso. This mass is offered by Muhammad Anif Akthar and his family. Let us remember to pray for our soul during this mass as well as for our personal intentions during this mass. We also remember to pray, particularly those who asked our prayers, all our benefactors of Athma Jyothi Ashram, near and dear ones, and all those who asked our prayers. Let us remember to pray for them during this Mass. The entrance hymn. Page number 14, hymn number 83. Dikum natu kami teri, mogami tu zo kerta, polem natu ka ke dalari, hami patita, tujhe tir bervasta, bagi to tuja utra prakar salso. Na tumaran polem so Vadeli to novya jivita so Somya khona lagi wo suami Tujhe taya satputra jivita chi Dekho gnatu ka ami tori mogami tuzo karta polem natu ka ke dalari ami patita tujhe tir barvasta Bapa ce ani Pita ce ani Pavitra Atma ce nabi. Amen. Amcha Sumya Jesu Christ ce kurpa. Davaso Moganin Pavitra Atma so ekvar tumche saveyaso. Tumche saveyaso. My dear brothers and sisters, we are gathered this morning to pray for the dear soul of our dear sister Ester Akthar. It is difficult to say she is no more with us. At the same time, we are grateful to God. God has blessed her with 88 years of life. And we thank the Lord for her gift of life. She was a good wife to Muhammad Anif Akthar. She was a mother to many of them, particularly the needy people. She was a good Samaritan. In her long life, she has helped so many, particularly the needy. The Word of God says, whatsoever you do to the least of my brothers and sisters, you have done unto me. And as we praying for the soul of our dear and near one, Ester Akthar, let's also remember to pray for the bereaving family, her husband, Muhammad Anif Akthar, and all the near and dear ones of our family. May the good Lord grant them the necessary graces to overcome their grief and sorrow. Pautipuri Vanta Gumsagatir, Amchipat Kami, Vulkun Gaviani, Sangatamia, how Patki, Serpadadadava, Anitumka Baba Baino,
म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. त्या पासून बगीवन सदांच हांव पारमरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, काकूत कर, सोम्या काकूत कर, काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, काकूत कर, सोम्या काकूत कर, काकूत कर. रातुया काकुदना देवांग एस्तेर तुझ्या साकरणीक पातकांच्या सर बांदपासांतली सुटय ह्या संवसारांत जेजू सारकी जावंक तुवें तिका फाव केलें, तर आतां सगळ्या तुझ्या भगिवंतां बराबर पुन्हा जिवंतपणाच्या वैभवान जेजू सारकी तिका कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून कुरिनकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपणय जाता. जसे आदाव थंय सोमेस्त मरतात, तशें क्रिस्ता थंय सोमेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. सक्तांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सोमेस्तांक उपरांत येतलो. अंत जेदवां सर राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयंतळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज. निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयंतळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी सर वस्तू म्हणटना सर वस्तू रसून क्रिस्ताक खाल केल्लो देव ताका खाल जाता म्हूण जायना. शेकी सर वस्तू क्रिस्ताक खाल केल्या उपरांत पुतूस सर वस्तू आपणा अधीन केल्ल्या देवाक खाल जातलो. अशें देवच सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Servis por muzo usvan, tos muzo taro, konak havi bieng zai, tos muzo adar. Servis por muzo usvan, muzo taro, konak havi bieng zai, tos muzo adar. Servis pora lagi
उपकार मागता तीनच म्हजी आशा काळजांत आसा बिडार करूंक हांवें ताची गरी स्वादीकपण ताची साकून खुशी पाळटा सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक कोणाक हांवें भियेवंक जाय तोच म्हजो आदार सर्वेस्परा तुका हांव उलो मारता आयक म्हाका दयेन जाप दी म्हाका तुजे सदरे मुखार हांव येता तुजे मुखार म्हजे तान तावली पैनाका सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो कोणाक हांवें भियेवंक जाय तोच म्हजो आदार सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो कोणाक हांवें भियेवंक जाय तोच म्हजो आदार सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय बापा सर्गानी प्रितुमेच्या धन्या तुझी स्तुती करता कित्या राजाचे गुड लानाक तुवे उगडल्याय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय. The Lord is with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. And he will put the sheep at his right hand, and the goats at the left. Then the king will say to those at his right hand, "Come, you that are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you took care of me. I was in prison, and you visited me." Then the righteous will answer him, "Lord, when was it that we saw you hungry and gave you food, or thirsty and gave you something to drink? And when was it
that we saw you a stranger and welcomed you, and naked and gave you clothing? And when was it that we saw you sick or in prison and visited you?" And the king will answer them, "Truly, I tell you, just as you did it to one of the least of these who are members of my family, you did it to me." The word of the Lord. Praise the Praise the Lord, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, today we remember our dear late Esther auntie. We talked to her, we shared our feelings, we shared our joys and sorrows with her, we shared the word of God with her. She believed strongly in the Savior. That entails following his teaching. If our preaching was one day late, she will call us, "Where is today's portion of the Word of God?" She used to call me. If I don't pick the phone, it will go on repeating, "I have not received today's portion of the Word of God." That shows that she was a strongly believer in the Savior. That entails that following the Lord's teaching, she was listening to the Word of God preached by the preachers, and she will deeply appreciate the preaching the Word of God. For her, death is not fearful end. Sometimes we say that death is fearful hand, but for Esther auntie it was not. Was not a fearful end, but act of love. For all of us, the Word of God said, death is an act of love, because Jesus died for us in love. Out of our love, He died on the cross. More than death, what matters is we are going to spend our life in eternity. That's why when the thoughts of death come, it is not the death. More than the death, what matters to us is that rest of our life we are going to spend in eternity. That is the blessing God has given us. The choice we made here transforms our lives in eternity. The choice we have to make here, the choice we made here, as the Lord says in today's gospel, the choice we need to made here, that will transform our life in eternity. Anything we do here does not end here. Any small thing, He says, even the blade of the grass falling or drying, the Lord takes notice of it. That's why anything we do here does not end here. Whatever we do here remains even after we go from here. Even small things which you do will remain even after we go from this world. In God's sight, they are done to Him. The Lord says that whatever you do to the members of my family, you do it for me, He says in today's Word of God. That's why whatever we do in God's sight, they are done to Him through us. It is true. What we do now, we live forever. If you wanted to live forever, then we have to do what the Lord has said. Do it now in this world. That will take us life in eternity. The eyes that see the needs of the other will never die. Sometimes when I think of these things, I feel Esther auntie's eyes never would have died. Maybe they are open even after death. Because the eyes that see the needs in others, she used to feel the need in others. She used to ask and pray for so many people. She used to send me a list over the phone. I have to write in such a speed. And her memory was
so good. Her intelligence, the power of memory working in the brain was so nice. I used to ask her whether you are written in cap. No, it comes to my mind. And she used to tell me, and I have to write 20 masses at a stretch. And she will never repeat. So I was afraid that to write I used to tell her to say in a little bit slow. The eyes that see the need in others will never die. The heart that is compassionate and forgiving others' mistakes will never stop beating. It will continue beating even after death. They will beat forever in heaven in compassion for the people we know. The acts of love we do here will turn to be the imperishable treasure. Imperishable treasure. Whatever acts we do here will turn to be the imperishable. They will never perish. They will live in eternity. It is our eternal treasure. If you want eternal treasure, then the acts of love we do here must multiply. The acts of love are source of unending joy, undying joy, the joy that lives forever. And our Esther auntie today is enjoying that love, the unending love and unending joy. The source of unending joy is the acts of love, what we do in this world, here in the world. May the Lord grant these imperishable treasures, unending joys to our dear sister Esther auntie and all of us. May God bless all of us. Page number 123, hymn number C61. जीवन मुझे सुमिया वोटे देने मका संसारिया परिणाम जावे खरे बलिदान बाकी जीने मुझे नैना बेटों कशे बापा तुझे विस्तार दरिया सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दरिया सारखे जीवन मुझे सोमिया वोटे देणे मका संसारिया परिणाम जावे करे बलिदान जीवन मुझे सोमिया वोटे देणे मका संसारिया परिणाम जावे करे बलिदान मुझा बाबू विनो मुझाने तुमचे बलिदान सर पदवीधरा देवा पाक मंतसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानाकाने महिमेक आमच्या नके पवित्र बेचारावाक सर्वेस्पर मानून घे. बापा दयाळा जेजून कुत्सार केल्ल्या बलिदाना वरवीं सगळ्या संसाराची अपराध तुवें काडून उडयले. तेंचे बलिदान आतां आमी तुका समर्पिता आनी तें एस्तेर तुझ्या साकरणीक उपकारून म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन बसूया. बयश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्वरां पवित्र मापा सर पदवेदानी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन बसूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
मरणांतलो जिवन जाल्ल्याचे वरवीं आमकां बागी पुनर्जिविताचो बरवसो देलो. मरण कोणाकच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी आमार जिविताची बसवणी आमकां बुजोवन दिता. सर्वेश्वरा, तुज्या भावार्थाचें जिवीत सराना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वयता, सर्गास असनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय, तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, सगळ्या पवित्र मनाची सरग तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरान सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनी वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समीस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनीक कराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासो समेस मनच्या पासो तें वारपतलें, हे म्हज्या उदासा करात. Mawarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर, जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवन स्वामी भक्तीपणी उपरास करता. हो जिविताचो उंडो ही सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुणरागत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, त्या प्रतिमेचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा सर्वेश्वरा, तुझ्या साकरनी एस्तेराची खाकुळट कर, तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. हांव खरी मरये देवाचे माये संगती बगेवन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याची सुबरबी त्याची सुसंगता त्याची सुतय पवित्रात्म्याच्या एकमनान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमी सदांकाल देवाक मानवची जिणी जेवंक आनी हेरांच्या गरजांत पावोंक जाय जाली कृपा आनी आदार जेजूच्या स्मागना मुखान मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेश्वरा सर्वायतांतली आमकां निवार दाय करून या शुभितां सबस्काय आमकां दी. सर्गेंचे बागने आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे बरोशन अत्रेकतल्यांक आमकां उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुट्या आनी सराकांतली बातय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पयस शुभेच्छा भावार्थाचेर दीस घाल. तुज्या कुशारमाने तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ चेतन राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाची सळी संसाराचे पाप करता ती सळीच्या चोना कापिल्ल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताच्या कुडीच्या जिविताक सांबाळून Page number 151, hymn number D27. Somya bukina miyalya tuje khandiyam ka उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिका आमी जावन आसा बासल्या गांवाक पयाण करता तुज्या दारार पातिता तुजी ससाय मागता यात्रिका आमी जावन आसा बासल्या गांवाक पयाण करता तुज्या दारार पातिता तुजी ससाय मागता. सौम्या आमी समिस्तल्या दी तुवी शेवमका कष्टोन सलवोन गेल्या वास्ता लाभ शांती आता यात्रिका आमी जावन आसा बासल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या दारार पातिता तुझी ससाय मागता.
प्राप्तुयाम बहु बऱ्या बापा जेजूच्या मरणाने पुनः संस्कार एस्तेर आमच्या बहिणीपासत आम्ही आता भक्तीन संभ्रमला ताचे वरवीं तुजो सस्नीक उजवाड आनी शांती बगोवंक तिका पावय म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी Amen. We express our heartfelt condolences to Mr. Mohammed Hanif Akhtar and his family, and also the near and dear ones of Mrs. Ester Akthar, Oni Kulaso. हांगासर प्रत्येक जावन एस्तर आंटीची मोगाची आसात जन्स बहीण वायलेट आनी कुटुंब तांणी मस्तो थंय आसतना तिची सभा केल्या तिका संगत दिला तशेंच तिची इश्टीण हांगासर आसा जैनबाई तिणें मस्तो तिका कुमक केल्या आनी संगत दिला आनी तिच्या कुटुंबाची हांगासर हजर आसात तांचोय आमी उपकार बावडटा संगतास एस्तर आंटीची मोगाची अर्बन आनी अनिताई स्क्वेरा थंय दुबय आसतना केदाळे तांकां मेळटली ती मोगाची जावन आसा आमच्या संगत ती हांगा आसात तुमचे सगळ्यांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडटा संगतास हे मिसाच्या बलिदाना वेळार बरें गायन केल्ल्या एंटनी मार्टिस आनी संगाती जॅस्मीन आनी सिल्वन रॉनी तांचोय आमी उपकार बावडटा आनी हे मीस लायव्ह टेलिकास्ट केलां दिव्यावानीच्यांनी अविनाशांनी ताची संगाती तांचोय आमी उपकार बावडटा कुटुंबाच्यांनी आज मिसाक आयिल्ल्यांक बरी ब्रेकफास्ट आसा केल्या रॉड्रिगेज कॅटरिंग बांदेल तांचे तावन तुमी सगळ्यांनी स्विकार करीचे म्हूण आमची विनंती सर्वीस भर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमीन वचून या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार पेज नंबर 395 हिम नंबर S21 बागी भरवो सो जेजू मोजो रूपकारे कास्चा आनंदासो सर्गादायजी हांव बाळदेवासो ताच्याच रक्तान धुवन नितळ केल्लो हे मुझे गायन मुझी आशा वरुणुंग तारकात हर एक दिसा हे मुझे गायन मुझी आशा वरुणुंग तारकात हर एक दिसा मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां बगेन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन गुड मॉर्निंग हॅव ए नायस डे एक आमच्या बापा एक नवान बरी आनंद बापा तिच्या आत्म्या खातीर मागून आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां जे गोश्टी सगळ्यार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळीम दवरनाका वायटुंतले नमान बरी कृपेन बरयल्ले समृद्धीचे संगता श्री आमच्या सदैव आनी सदैव पावल तुकुशीचे जेजू वगेन मरये दाचमे नोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या महिमा पाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन सचनाचो विशय दितिका येसुम्या निरंतर प्रकाश तिचेर पाकोवन दी समाधानेन विशय घेवन दी आमेन
Certainly about Atse atmeng kawde che kawlten samadane vishe gyundi. Amen. Bapa che Tachani puitrat mechanami. Amen. Thank you.